पडझड पणजे आंब्याचे झाड कोसळून 6 गाडयांचे लुकसाण। म्हापशा पार्क केल्या स्कूटरींचेर कोसळ्ळी संरक्षण वणत। वादळी वाऱ्या सयत अवकाळी पावसान गोंयभर लायली हजेरी। शेतां भाटां रस्ते उदका पोंदा। घरां दुकानांनी भरलें उदक। कितलेशेच कडेन कोसळ्ळी झाडां। आयज फाल्यां झडटलो उटंगाराचो पावस। हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट। 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 24 ते 27 मे मेरेन येलो अलर्ट। कला अकादमीच्या ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कन्सोल बुतान गळती। शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार घडूं येता व्हडलो अनर्थ। कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुएलो नुकतायलो भंय। मंत्री गोविंद गावडे न्हयकारली कला राखणेची सुपारी। सरकाराची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण ना मान्य। पयलींच्या येवजणे प्रमाण सरकारान ऊस उत्पादकांक जमनी प्रमाण करची अर्थीक मजत। ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हो न्यायालयान भायर मारलो अजरेकाराचो जामीन अर्ज। आरोप्याक पुलीस बंदखण सक्तीची। जन्मटेप वा फाशीची ख्यास्त लेगीत सक्तीची। न्यायाधीशान नोंदयलें निरीक्षण। आता पळयात खबरो विस्तारान। अवकाळी पावसान गोंयभर दुमशणां घाल्यात। घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां पडून बरेच लुकसाण जालां। उटंगाराच्या पावसाक लागून फोंड्या पणजे झाडां पडून 10 गाडयांचें लुकसाण जालें। जाल्यार म्हापशा संरक्षण वणत कोसळून 2 स्कूटरींचे आनी रेश मागूस वाठारांत भुमीपुरूस देवळाचेर झाड पडून देवळाचें लुकसाण जालां। आयजूय मोठ्या प्रमाणात पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान राजधानी पणजे भोंवडी मारून पावसा पयलींच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। राजधानी पणजे पावसाक तोंड दिवपाक तयार आशिल्ल्याचो दावोय ताणें केलो। 350 धोकादायक झाडां मदलीं 250 झाडां कातरून उडयली म्हणून रोहित सांगता थंयच आसा। पणजेच्या जिल्लोधिकारी बिल्डिंगे सामकार एक झाड पडून सुमार 6 गाडयांचें लुकसाण जालें। Full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department had given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. We had asked the Forest Department to conduct a survey of all the trees. I think only our team escaped. They were doing that. So out of all those trees, around say 150 are left to be cut. Okay. So that my teams are doing, are getting it done throughout the day. And what about those buildings, dangerous buildings? The buildings also, that full list of GAC has sent a report to all of us. Now we're going to act on that list. Full list is looking at. How many cities? There were some 20 or something buildings were there. In the Punjab? साधू महादेव लिंबूकर का ऑफिसर फायर फोर्स हेड करता 13 वाजून 14 मिनट आमकां कॉल येयले तर आमी परत पावलेन्ना आमो बरो व्हडलो आमो पडलो पण आमी सोमते कटींग ऑफिसान स्टार्ट केलें पयले वचून 2 वेस्पा 3 एक्टिवा आनी एसी सामके डॅमेज 2 वेस्पा डॅमेज आनी त्या ऑफिसान आमी कटींग ऑफिसान आमचो अजून आमची चालू आहा। कितले असो स्टाफ येयला आनी कितले गाडी आसा बिल्डिंग? काय आमचो 5 जाण चालू आमचे गाडी म्युन्सिपालिटीचे चालू आमचे चालू आहा। ओके आनी कशें कितें जालें कितें झाडाचे मोडला मोना न्हिसून ते मोडले? आमोद। ओके ओके थँक्यू। फोंडेच्या वयल्या बाजारात कृष्णा टावर बिल्डिंगे लागीं झाड पडून सुमार 10 ते 11 गाडयांचें लुकसाण जालें। गाडयो हांगा डॅमेज जाल्यो। टोटल डॅमेज गाडयो 2-3 जाल्ले आसा चड डॅमेज जावना तांकां पूण पोना कितले आसले? कोणाक टोटल 10 गाडयो आसले। 10 हय एक 4 व्हिलर आसली। एक 4 डॅमेज मातशे किरकोळ। हय किरकोळ चड डॅमेज जावना। ओके आनी आज आनी खंय मेजर कितें? टोटल मेजर म्हटल्यार कितें शिरोडा केरी धवळी कुट्टी हे जे रस्त्यांचे तशेंच बारीक बारीक इंटरनल रस्त्यांचे झाडां पडले ती ऑलरेडी क्लियर केली। बिल्डिंगेच्या पार्किंग जाग्यार आज सांजचे एक आंब्याचो झाड कोसळून पडलें आनी थंय पार्किंग 17 स्कुटरी पार्क केल्ले आशिल्ले आनी एक कार। सो तेतूंतले 4 ते 5 स्कुटरी डॅमेज जाल्ले आसा आनी तशेंच कारचेय थोडे नुकसान जाल्ले आसा। दुसरे वटेन म्हापशेच्या शेटेवाडीर संरक्षण वणत कोसळून 2 दुचाकींचे बरेच लुकसाण जालें। पावसाच्या उदकाक लागून गटर तुंबिल्ल्यान ही संरक्षण वणत कोसळिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। ऐकात तांचे म्हणणे।
सांग तुझे संगीता माहिती तुम्ही हांगात रावता शेजाऱ्याक त्यांच्या काय कितें जालें एक्झॅक्टली तेन्ना खूब पावस येवपाक लागलो न्ही आनी मागीर उदक भरलें गटरां फूल जालीं वयरसून सगळें उदक येयलें गटरां फूल जालीं आनी दुरीक पडलें ओके आनी तेंच्यो दोनूय गाडयो थंय पार्क केल्ल्यो आसल्यो तेजेर पडल्यो चड नुकसान जालें खूब नुकसान म्हणजे एक गाडी तर तेंची ती कंप्लीट गेल्या ही गेल्या ती गेल्या म्हणजे ते गटरांतलें उदीक जें आसा तें ओवरफ्लो जावपाक लागलें गटरां ओवरफ्लो जावपाक लागले इवन हे गटर सुद्दां ओवरफ्लो ना लोडा अशें तेंच्या भितर वचपाक लागले ड्युटी असल्या कारणान म्हणजे वयल्यान सगळे फ्लोर येवपाक सगळें उदक अशें सकयल देंवता आनी तेंच्या इतकें उरलेलें तेंच्या घरान वचपाक भितर आनी ते चेडूं मागीर इतकें उदकांच न्ही तिका सेक्रेटरीक सांगपाक लायलें म्हणजे पडला बिडी म्हणून म्हणजे चड नुकसान जालें तेंचें मेजर म्हणजे दोनूय गाडयो गेल्यो न्ही आतां हे आतां एक गाडी तर 1 लाखाच्या भायर आसा म्हणजे खंय तरी म्युन्सिपाल्टीचे निग्लेजन्स म्हणटा शकता तुम्ही म्युन्सिपाल्टीचे असं म्हणू शकना ते आमी हे आसा कितें आसा म्युन्सिपाल्टी हांगा शिरोडकराक कितके वेळा सांगून गेल्ली आसा की कचरो थंय ठेवू नाका आमी हें आमी आयकलेलें आसा म्युन्सिपाल्टीक आमी म्हणना आनी ती सगळो कचरो हांगा ते कचरो सगळे ब्लॉक जाले ओके गटर ब्लॉक जाले म्हणजे आमी म्हणू शकना आमी जाल्यार रेईस मागूस वाठारांत श्री भुमिपुरुष देवळाचेर झाड पडून देवळाचें बरेंच लुकसाण जालां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत अवकाळी पावसान धुमशणां घाल्यात. आयज फाल्यां उटंगाराचो पावस झडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. जाल्यार 24 ते 27 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो ताका लागून लोकांनी सादूर रावचें अशें आवाहन आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणान केलां. हजेरी लावलेलीच आहे. काल सर तुम्ही ऑरेंज अलर्ट आजसाठी म्हणजे जारी केला होता, पण आज बघितलं तर रेड अलर्ट झालेला आहे. रेड अलर्ट कशासाठी? मॅडम, आपण या पावसाच्या बद्दल बोलतो तेव्हा याच्यामध्ये 2 फॅक्टर आपल्याला बघायला पाहिजे. एक आहे तो लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन आणि दुसरा फॅक्टर आहे की काल झालेला पाऊस. जसं तुम्ही बरोबर म्हणलं की आपण काल जर घेतलं तर काल आपण 2 दिवसासाठी ऑरेंज अलर्ट दिला होता, म्हणजे व्हेरी हेवी रेनफॉल आणि 50 ते 60 किलोमीटर स्पीड विंड स्पीड. हा जो व्हेरी हेवी रेनफॉल जो आपण सांगितलं होतं आपण हा काही भागांवरती सांगितलं होतं आणि तुमचं काल रात्री आम्ही म्हणजे इव्हिनिंगच्या जेव्हा आम्ही बुलेटिन्स अपडेट करतो तेव्हा आम्ही त्याला रेट केला होता जो होणारा इम्पॅक्ट आपल्या गोव्यावरती जो होणारा पावसाचा इम्पॅक्ट. सो जेव्हा आपण वेदर वॉर्निंग्स अपग्रेड किंवा डाउनलोड करतो त्याच्यामध्ये होणारा इम्पॅक्ट लोकांवरती जो जाणवतो त्याचा आपण त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात जास्त असतं. आणि जेव्हा आपण संध्याकाळी बघत होतो की याचा इम्पॅक्ट जास्त आहे तर डिझास्टर मॅनेजमेंटला अजून चांगल्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी गायडन्स करण्यासाठी आणि रात्रभर होणारा पाऊस या सगळ्यांचा विचार करता आम्ही त्याला अपग्रेड करून रेड केलं होतं. हा झाला त्याचा कालच्या भागाचा. आजच्या दिवसासाठी जेव्हा आपण विचार करतो की कालच्या पावसाचा इम्पॅक्ट आणि आजच्या पावसाचं ॲडिशन यामुळं काय होतं की जो इम्पॅक्ट असतो लोकांवरती किंवा स्टेक होल्डर्ससाठी बाकीच्या ह्याच्यावरती तो थोडा जास्त असतो आणि त्यांना प्रिपेअर्ड होण्यासाठी जसं रेडचा अर्थ असतो की टेक ॲक्शन, म्हणजे तुम्हाला जे काही करायचं असेल जे काही प्रिकॉशन घ्यायचं आहे टेक ॲक्शन असतो. सो त्यासाठी आपण आजसाठी रेड अलर्ट केलेला आहे. त्यानंतर सबसिक्वेंट डेज आपण परत ऑरेंज आणि हे करतो. तो पाऊस आहे आपण जसं म्हणलं की ह्या डे 1 मध्ये आपण एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉल म्हणतो आणि आयसोलेटेड प्लेसेस म्हणजे काही म्हणजे 1-2 ठिकाणसाठी आणि त्यासोबत व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणावरती. त्यानंतर डे 2 साठी आपण परत हेवी रेनफॉल आणि डे 3 साठी परत हेवी रेनफॉल म्हणतोय. त्यानंतर थोडं रेनफॉल ग्रॅज्युअली कमी होऊन परत आपण हेवी रेनफॉल आणि येलो अलर्टवरती शिफ्ट होतो. आपण जे सांगतोय त्यामुळे पावसाची इंटेन्सिटी ही मॉडरेट टू हेवी या दरम्यान आपण सांगतोय आणि त्यानंतर आपण पावसाचं प्रमाण कमी होते कारण लो प्रेशर एरिया जसं मूव्ह होईल त्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट जो सरासरी जर विचार केला तर पुढचे दिवस प्रश्न हा हेवी व्हेरी हेवी हा नाही आहे. होणारा पाऊस हा आपल्या याच्यावरती डे 1 पासून ते पुढचे डे 5 म्हणजे 5व्या दिवसापर्यंत पुढचे सलग असू शकतो हा असण्याचा आपण अंदाज व्यक्त करतोय आणि त्यासोबतच जो कालचा झालेला पाऊस आणि याचा होणारा पाऊस याचा इम्पॅक्ट हा सगळ्याचं हे बघता आपण हे वेदर अलर्ट्स इश्यू केलेले आहे. ओके सर, मान्सून कधीपासून सुरू होणार असं वाटतं? आपण जर बघितलं तर आपण अपडेट्स केलेले आहेत आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण पुढच्या 5-6 दिवसामध्ये मान्सून केरळ राज्यावरती कधी येणार आहे याचं आपण सांगतो. मान्सून जेव्हा इनलँड्स म्हणजे भारतावरती जेव्हा यायला चालू होतं मेन लँड याच्यावरती तर तो केरळापासून आपण चालू बघतो. तेव्हा केरळ या भागावरती आगमन कधी होईल पावसाचं त्याचे काहीतरी सर्टन ठोक आहेत
ते जेव्हा पूर्ण होतात त्यानंतर आपण ऑनसेट डिक्लेअर करतो. त्यानंतर केरळच्या भागापासून गोव्याकडं किंवा वरती वरच्या नॉर्थच्या राज्यांकडं कसा पाऊस येतो याचे अपडेट्स आपण रेग्युलरली देत जातो. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घातली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें. तेंच्यांनी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट आनी काय पळोवंकूच ना. सगळे पोंचून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा. काय तेका हेच करूंक ना, तेका वाटूय करूंक ना तेका आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा. नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेच हे जाले. ह्या फावट पयलींच उदक येयले सगळे पयल्याच दिसा. कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळें दिल्ले मरे सगळे म्हाका उकलून तेणी गेल्ले तुका उकलून येयलें तुका? उकलून येले तिका. काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार हे 3 फळे काडल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काडल्या म्हणून उदक चड वाडला. कोणची तळे? हे आमचे नंदा लेखान तळे ना त्याची 3 फळे काडल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आनी काल काबराला फोन मारला तेन्ना मागीर तेका घालपा लायले ती परत इंजिनियरा. ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितले जाता 20,000 आमी खर्च केला. आतां आमगे 4-5 हे क्विंटल तांदूळ जावपाचे. Actually, this tree, I think, has fallen because what they have done, they have collected all this mud and accumulated it around the tree. And the tree, which is not supposed to be underground, they have put it underground by putting the mud. Okay, so because of that, the lower portion of the tree trunk has got rotten, and it has totally collapsed and uprooted from that part. And if you see all these trees, they have done similar things.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आडवेळ्या पावसाक लागून म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. नाल्यांतलो गाळ काडपाचें काम आमी पावसा पयलींच सुरू केलें अशें म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळ हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाक लागून कुडचडे वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान पिकाची नाशाडी जाल्या. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या मॉन्सून पूर्व पावसान म्हापशेकारांचेर आकांत हाडिल्लो. शार आनी लागसारच्या वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्ली. म्हापशे वाठारांतल्या खुबश्या दुकानां आनी घरांनी उदक घुशिल्लें. जाल्यार शेटये वाठारांत एका इमारतीची राखणी वणत कोसळ्ळी. खोर्ले झाड कोसळून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. जाल्यार खोर्ले उसपकर जंक्शनार हुंवार येवन एका स्कुटरी सयत चालक व्हांवून गेल्लो. सुदैवान तो वाटावलो. ह्या घडणुके विशीं म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिशाळाक विचारले तेन्ना अचकीत पावस पडिल्ल्यान म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. पावसा पयलींच आमी नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्लो अशेंय तिचें म्हणणें. जे काल इन्सिडंट जाला तो अनसर्टन आसलो आनी जे जालां तें बरें जावना. पण कशें आसा की आमी आमचें डिसिल्टींग आसा तें 20th आमी वर्क ऑर्डर दिवन तें ऑलमोस्ट स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचें कंटिन्यूस तेजें फॉलोअप चालू आसलेलें आनी आमी जाता तेजें ट्राय केल्लें की आमी तें डिसिल्टींग जाता तितलें सोंपोवपाचें आनी तशें आमचें तें ऑलमोस्ट 60% आमचें जायत येयल्लें ऑलरेडी. पण अनसर्टन रेन येयल्या उपरांत हो मातसो इशू घडलेलो आसा हो मातसो. आनी आयज आमी त्याच जोरान आयज आमी परत डिसिल्टींग हें आमचें कंटिन्युटी दवरलेली आसा. इवन जे डब्ल्यूआरचे नाला आसा तितून सुद्दां आतां उसपकर जंक्शन मागीर फीश मार्केट प्लस बोडगिनी आमी JCB घालून आमचें काम जोरान चालू आसा. नालाचो इशू आसा पळय तेजे रिलेटेड WRD आसा. आतां ते एज अ इंजिनियर तांकां खबर आसतली मोस्ट ऑफ ऑल की कशें कन्स्ट्रक्शन्स करप ते प्रमाणे तेंच्यांनी केलां आसतलें. तें ऑलरेडी काम चालू आसा. आमचे JCB घालून ते डिसिल्टींग करपाचो प्रोसिजर चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें. मजगतीं फातोर्डा वाठारांत कांय दिसा पयलींच नाल्याचो गाळ काडपाचें काम तशेंच हेर पावसा पयलींची कामां सुरू केल्लीं. पूण अचकीत ह्या पावसाच्या आगमनान लोकांची तशेंच आमचीय धांवपळ जाली. देखून जंय जंय सद्याक गाळ काडपाची गरज आसा थंय पयलीं कामाक सुरवात जातली अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. गोंयांत पावसाचो सांवार सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय आनी काकोडा वाठारांतलीं शेतां उदकापना गेल्यात. पावसाक लागून पिकाचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें शेतकार सांगतात. उदका खात्यान नंदा तळेची उदकाची दारां उक्ती केल्यान उदक वाडलां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. देखून सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पावस झडपाक लागल्या कारणान आमकां तें दिवपाक मेळना. सगळी डॅमेज जाली आमची सगळ्या लोकांक लुकसाण. आता कितली शेत तुमचे? आमचे सगळ्या लोकांची कमी म्हणल्यार 1000 टन भात पिकपाक कमी सगळी डॅमेज. दोन्ही सायडीन शेत बुडोवन गेले. आणि काल ते एमर्जन्सी त्यांचे नंदा लेकाची पेटी काढल्यो गेटी ओपन केल्यो त्या हेजीन चड डॅमेज जाला. आमच्या तिथं काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार 3 फळे काढल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काढल्या म्हणून उदक चड वाडला.
वाढला. हे आमचे नंदाले काय तळे ना त्याची 3 फोळी काढल्या म्हणून हे उदक चढ वाढला. आणि काल काबराला फोन मारला त्याने मागीर त्या घालपा लायले ती परत इंजिनियरा ते आधी उदक वाढले. आता हे लुकसाड आमचे किती जाता 20,000 आमी खर्च केला. आता आमचे 4-5 क्विंटल तांदूळ जावपाचे म्हणून रयताले. आमी मेहनत खंयचे नाव कितें गांवाचें? माणसाय. टोटल माणसाचे शेताक टोटल काबार मागेले तशी न्हू सगळ्यान गेला. कितलीशे आसतले? साधारण 10 ट्रक पण लोड बाजात आयले. 10-20 ट्रक पण 20 ट्रक वय 25-30. आता हे मशीन बी घातलेले आसा. मशीन आता शेत रोवपाक साधारण 50,000 खर्च येता रोवपाक. ते पिकले म्हणटना तेजेर आमी साधारण 60-70,000 दिता ते तांदूळ करून विकता. तेजेर कितें तरी आमकां फायदो जाता. आता हे इतले लॉस जाला हे कोण दितलो? भाडकार म्हणटलो आपल्याक खंड जायो. भाडकाराक खंडय दिवपाचो आणि हे शेतूय खर्चूय घालपाचो हांगा. हे आता लॉस जाला ते कोण दितलो? गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें. मजगतीं फातोर्डा वाठारांत कांय दिसा पयलींच नाल्याचो गाळ काडपाचें काम तशेंच हेर पावसा पयलींची कामां सुरू केल्लीं. पूण अचकीत ह्या पावसाच्या आगमनान लोकांची तशेंच आमचीय धांवपळ जाली. देखून जंय जंय सद्याक गाळ काडपाची गरज आसा थंय पयलीं कामाक सुरवात जातली अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. आमचे एक हांगा नालो एक अरावंड 80 लाखाचो नालो आनी डिसिल्टींगचें आमी काम सुरवात केलां. पूण पावस जो अनसिजनल पावस आहा जो मेयान पावस पडला ऑगस्टान पडपाचो तसलो आनी सगळी कॅचमेंट एरिया जी आहा ऑल्दो आमी डिसिल्ट केल्ली आहा पूण कॅचमेंट एरिया रिवर सारकी भरल्या सगळ्या कडेन भरल्या. सो उदक पडतें येता. थोड्या जाग्यांनी अशें जाला की जो उदकाचो फ्लो आशिल्लो तो म्युनिसिपालिटीन आपले डेब्री डंप करून जी सोडाचे जमनीन कदंबा बस स्टँडाच्या सायडीन डंप केल्ले आहा आनी उदकाक वचपाक वाट मेळना. सो ताचे खातीर आमी आतां स्टेडियमाचे एसएजीचे स्टेडियमाचो स्टाफ वॉटर रिसोर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर आनीक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो एकलो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्च्यून ताका वापरून हो जो इश्यू जाला जो म्हळ्यार खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कामान तांणी मॅन होल फोडल्या 5 मॅन होल फोडल्या. सिवरेज उदक लोकांच्या घरांनी येवपाक लागना. तर हें जायत ज्या म्हळ्यार अर्जंट बेजिसाचेर हें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव म्हणजे एसी कडेन उलयलां ताका सांगलां तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी टॅक्स करा आनी हें प्रायवेटली आमी हें काम करून घेतलें. आतां WRDचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां आमी तुवें असोच आमकां हेल्प कर तुका हेल्प करतलो. एसएजीचे तांचे भशेन लेबर घालतले आनी स्थानीक मनशांक आमी सांगलां की कोणाक बोटां दाखोवपाची ना. आज तुमी फुडें या तुमी आमकां दाखयात ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ वॉटर थंय आमी डिसिल्ट करतले मशिनां वापरून. मॉन्सुनाच्या पावसाक अजून सुरवातूय जावंक ना आनी कला अकादमीक अवकाळी पावसांतूच गळटी लागल्या. ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कन्सोल बुथांत गळटी लागल्या. उदकाचे हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन कला राखण मंडळाचे वांगडी मंत्री गोविंद गावडे कला राखणेची सुपारी दिवपाक आयिल्ले. मात मंत्री गोविंद गावडेन ती न्हयकारली. पळयात पुराय बातमी. पावसाक अजून सुरवात जावपाची आसा पूण अवकाळी पावसानूच कला अकॅडमीच्या ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कावन्सील बुथांत गळटी लागल्या. हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट बीन जाले जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडूं येता असो भंय कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुयोनीन उक्तायला. हिंगा पळयल्यार आख्खे हितून मिक्स आहा. देर आर लायव्ह वायर 15 एम्पियर वायर आहा तितून XLR केबली आहा Cat 5 cables आहा. देर इज लायव्ह इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एंड दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन. हें हिंगा शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार सर करून आख्खे वायरी हें जातले बंद जातले आनी उजो पेट्टलो. एक उजो पेटल्यार ते आख्खे नासोन राख जातले. दीस इज द रेनोवेशन. हें तेंचें रेनोवेशन. आनी हेजे सोकलाक आनीक उदक वता. हेजे सोकलाक हें आहा. दिस इज द कन्सोल. हिंगासान रावन तुका हें दिसता स्टेज दिसताली. ओके. आनी हिंगासान टेबल आनी हें रॅम्प घालून
सगळ्यांक पळय शोज जाता ते शोजाचो कंट्रोल जाता इन अ सेन्स. सो हियर देर इज व्हेरी हाय टेंशन वायर्स दॅट कम आउट हियर which are still there or they have put new wires, but it is completely in a mess and it is very very dangerous. आमी कला अकादमी बदनाम करपाची न्ही जाल्यार कला राखणेची सुपारी घेतल्या. हीच सुपारी आमी मंत्री गोविंद गावडेक दिवपाचो यत्न केलो, मात ताणें ती सुपारी घेतली ना अशें कला राखण मांडाचे वांगडी सांगतात. आयकात तांचे म्हणणे. केन्ना पूण हाका रिस्पॉन्सिबल आसा कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतली? रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा, तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयल जे कोण आसा PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा, परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा, पूण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDCन जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेन्नाच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो हांवें इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा, हें कितें काय म्हणून हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोश्टीचें. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा, तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशें वर्स 6 म्हयने जावचे पयलीं थंय गळे कित्याक? पूण हे सगळें अंडर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री येना, कित्याक तो पयलो आर्ट एंड कल्चराचें आसा. आर्ट एंड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय. आर्ट एंड कल्चरान समजा धरून जो PWD कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा जाल्यार PWDन जर ते सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें तांकां विचारूंक जाय न्ही. अरे बाबा, आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, तुमी तें कितें केलें? कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें? तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही, त्या बंगल्यांनी अशें उदक येतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी? आनी तेन्ना ते ओगी रावतले काय कितें? हे प्रश्न आसा. अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून. हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले तर तशें आसा जाल्यार. आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरतें आसतलें काय कंटिन्यू तुमची कंटिन्यू ना वी विल नॉट. आता ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आंबेडे नगरगावच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत वासुदेव ओझरेकाराचो जामीन अर्ज मेर्शेच्या उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्यायालयान भायर मारलो. खरें म्हळ्यार ह्या गुन्यांवाक जन्मठेप वा फाशीची ख्यास्त आसा. दुबावीत आरोप्याक पुलीस बंदखण लेगीत सक्तीची आसा अशें निरीक्षण नोंदयत न्यायाधीश अपूर्वा नागवेकर हांणी ओझरेकाराक जामीन दिवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण